मामीन शेनवारा काँग्रेस आनी आमदारकी सोडून अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतलो. ती खंयच्या मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतली तें मात तिणें स्पश्ट केल्लें ना. मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मामीचो ताळगांवाचेर दोळो आसा. दुसरे वटेन वास्कोच्या प्रताप माडवळकारान 24 दिसां भितरूच मोगो सोडली. प्रताप म्हणटा मोगोचो अध्यक्ष फटींग. हांव आयिल्ली म्हणजे रेजिग्नेशन दिवपाक, जी हांव MLA आसा न्ही ताजें रेजिग्नेशन आयिल्ली ना. खंय ते सॅटर्डेय ना, संडेय ना, आतां मंडे येतली ते. बट आय एम नॉट गोइंग टू वेट टील मंडे. हांव रेजिस्टर हें करून हांव रिसीट घेता धाडलें म्हणून, आनी तें हातीन दवरता आनी मंडे जाय जाल्यार परत करून दिता. मागीर सगळे MLA काँग्रेस कितें म्हाका पदां दिल्यां ती PDA सगळें रिजायन जाता. No, after that I'll file independent. In my own constituency. जावं आनी खंयचें पळयता तकलेन हें जाता तशें पळयतलें. बरो बल्ले म्हण कितें आसा, वील सी वॉट हॅपन्स. वर्कर्स वील डिसायड आफ्टर फायनल डिसिजन इज देन. गोंयान खंय रावतली कांयच सांगूंक जायना. लोकांचो प्रेशर आसा, सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन बॉब मारता. तूं यो मम्मी आमकां राव आमकां राव आमकां राव. पळय म्हजें आसा न्हय पळय हें सगळें डिसिजन. See, everybody knows a lady who has been there for 20 years or more. MLA जावचे पयलीं सुद्दां हांव काँग्रेसीच हांव काम केलां. आय डोंट नो नाव सडनली म्हाका टिकेट दिना म्हणटा. बरें दिना, एक म्हजे गांवच्या भावाक तरी दिता. काडून बाबूश मुसरात जाणें रिजनल प्लॅनाक सगळें सत्यानाश केला. ताजे कॅरेक्टर इतले सगळे पेपर हांव उलयना. तालिगांवचो लोक सुद्दां उलयता. तांकां कळटलें तालिगांव कितें जाता ते लोक उलयता. आनी तुमी म्हणटा आमकां क्लीन कॅन्डिडेट जाय, विनेबिलिटी जाय. कसली विनेबिलिटी आनी कसली क्लिनिनेस हे कॅन्डिडेटीन तांणी पळयलें. कोण पळय पयशे घेतल्या ना हांवें काय म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. देर इज अ चार्ज मेड बाय एवरी वन. वता थंय तितलें तशें उलयता. हांव म्हणना हांवें पळयलां म्हणचें जालां तें. बट वता तितलें म्हणटा मामी तुका आनी खंयचें ती बॅगां पावलीं वयर. ती रिजनल प्लॅनाची क्रोर्स आनी क्रोर्स घेतलेले पावले. रिजनल प्लॅनाची लॉबी आसा, व्हडले मल्टी हे बिल्डर्स आसा, तांणी दिल्लीक धरलें घट. तूं आनी कितें वावुरता अशें म्हूण म्हाका वता थंय म्हज्या मनशांनी सांगलां. म्हणून तें चित्र तशें जालां पयशांनी म्हणून. नाजाल्यार कितें कारण आसा आय डोंट अंडरस्टँड. दुयेंत आसा हांव, तुमकां दिसता हांव दुयेंत म्हणून, मरपाक आसा हांव. दीपक ढवळीकरान आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर फटींगपणां करून ही असली कृत्य केल्लें आसा. आनी बरें दिसलें म्हाका की देवान म्हाका पयलीं दाखोवन दिलें की असले पार्टीन ज्या पार्टीचो लिडर फटींग आसा त्या पार्टीच्या लिडरा पासून म्हाका पयस दवरलो आनी त्या पार्टी पासून म्हाका पयस दवरलो आनी म्हाका बुद्ध पयलीं दिली आनी दाखोवन दिलें. तुमकां सांगपाचें म्हणजे ही पार्टी फक्त दोगांकूच लागून चलता आनी दोगांचेरूच चलता अशें दिसून येता. थंय एक्झिक्युटीव कमिटीक कांयच वालोर ना. हें म्हाका तुमकां सांगपाक कांयच दिसना आनी हेची लोकांनी दखल घेवपाकूच जाय. आयजूच हांवें हे सगळे रागरंग तेच्या पयल्या उपरांत आतां सांजचे तेंच्यांनी टिकेट जी आसा ती दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक दिल्ली आसा आनी म्हाका विश्वासांत न घेता म्हाजे कडेन चर्चा न करता हें तेंच्यांनी डिसिजन घेतलां. आनी ताचो निशेध म्हणून जो हांव 17 तारखेक जॉयन जाल्लो MG पार्टीन निशेध करून हांव तेची पार्टी सोडटा आनी गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता की असल्या फटींग पार्टी वांगडा तुमी रावं नाकात. मंगळूर मुंबय मालगाडयेंतल्या एका ट्रकाक शुक्रारा रातीं अचकीत पेडण्यां उजो लागलो. उजो वाडटा हें पळोवन भिरांतीन ट्रकाच्या ड्रायव्हरान आकांतान भायर उडी मारली. ताका आगताक लासून मरण आयलें. उपरांत पेडण्यां रेल्वे स्टेशनाचेर ट्रेन थांबोवन परिस्थिती नियंत्रणान हाडली. सडनली रेल्वे स्टेशनाक फुडें 5 मिनटां आसात म्हटल्यार आदी मातशी ताका उजो लागलो कॅबिनान उजो लागल्या उपरांत ड्रायव्हरान उडकी मारली आनी तो भायर पडलो. तो जळ्ळो ड्रायव्हर. उडकी मारतकच जळ्ळ्या आसल्या कारण तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो आनी ट्रक कॅबिनान जळटालो. आमी 2 गाडयो हाडल्यो पेडणे फायर स्टेशन आनी दोनूय गाडयांनी मेळोन लॉडेड ट्रक आसलो तो आमी पालयलो. इंजीन आनी भितर कंप्रेशर आसलो तो. आणखी कोण भितर आसलेले? आनी कोण ना भितर. एक ड्रायव्हर फक्त आमकां मेळ्ळो. तो बी रेल्वे स्टेशनाच्या फाटल्यान 5 मिनिट्स पडलेलो आसलो तो. म्हणजे अंदाजे एक 200 ते 300 मिटराचे 300-400 मिटराचेर आसलो तो. आमी ताका पळयलो वचोन पण तो ऑलरेडी जळोवन एक्सपायर जाल्लो आसलो.
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.